फुलोई लंडन फुलोई 99.8 FM साउथहॅम्प्टन लंडन। हांव मनीषा पेरेरा गांवान सांगेचें। आयज तुमचे मुखार म्हजी आनीक एक कविता सादर करता आनी हे म्हजे कवितेचें नांव नवे वरोस। तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा सर रॉकी वाज हाका म्हाका ही संदी दिलेल्या खातीर। कोंकणी उलोय लंडन फुलोय। तर आयकुया म्हजी कविता नवे वरोस। पोरने वरोस सोंपता नवे वरोस उजवाडटा। पोरने वरोस सोंपता नवे वरोस उजवाडटा। हांव आनी तूं नव्या वर्साक येवकार दिता। हांव आनी तूं नव्या वर्साक येवकार दिता। वारें सुकणीं मळबांत आपली संगीतां गायतात। वारें सुकणीं मळबांत आपली संगीतां गायतात। ती आपल्या भाशेन नव्या वर्साक येवकार दितात। ती आपल्या भाशेन नव्या वर्साक येवकार दितात। नव्या वर्सान वेगवेगळ्या परबांक आमी रावतात। नव्या वर्सान वेगवेगळ्या परबांक आमी रावतात। त्यो परबो एकठांय येवन मनयतात। त्यो परबो एकठांय येवन मनयतात। वांगडा येवन खातात पियेतात। वांगडा येवन खातात पियेतात। नवे वरोस गणगणान मनयतात। नवे वरोस गणगणान मनयतात। आमी रातच्या मिसाक वेतात। देवाक आर्गां दितात। आमी रातच्या मिसाक वेतात। देवाक आर्गां दितात। आमकां फावो केल्ल्या पासत ताका आमी दिनवासतात। आमकां फावो केल्ल्या पासत आनीक एक नवे वरोस ताका आमी दिनवासतात। सगल्यांक बोगसणें दितात। सगल्यांक बोगसणें दितात। आमी खुशाल बरीत जातात। सगल्यांक बोगसणें दितात आनी खुशाल बरीत जातात। नव्या वर्साच्या पयल्या दिसाक आपआपले जिवीत बदलपाचे निर्णय घेतात। नव्या वर्साच्या पयल्या दिसाक आपआपलें जिवीत बदलपाचे निर्णय घेतात आनी ते पाळपाक जायते त्याग करतात। आनी ते पाळपाक जायते त्याग करतात आनी शेवटी आपलें जिवीत बदलतात। आनी शेवटी आपलें जिवीत बदलतात। समेस्तांक नव्या वर्साची परबीं आवडेता। समेस्तांक नव्या वर्साची परबीं आवडेता। विश अ हॅपी न्यू इयर। देव बरें करूं।